दिव्यवाणी 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 मगच्या बाबयनीनो एक राय आसुल्लो खंय आनी त्या रायाक भुरगीं नातिल्लीं देखून ताच्या सिंहासनाच्या वयर ताच्या पाटाचेर बसोवंक ताका पूत नातलो देखून प्रिन्स नातलो राजकुमार नातलो देखून ताका प्रायताना ताका कंत जाली आनी ताका भुरगीं जायनात देखून ताणें चिंतलें एका चेरक्याक तरणाट्या चेरक्याक एडाप्ट करचें म्हणून एक पाठार बसोवन म्हज्या उपरांत राजकुमारा हांगा पाठार बसून म्हज्या राज्य आडाळिता करचें म्हण ताका आशा आयली देखून तो सोदनार पडलो कोणाक इंचो म्हजो पूत करन राजकुमार कोण जाय ती म्हणून देखून ताणें सबार चिंतलें आनी जाणाऱ्यांक पुरा सांगता गेलें ते जाणारी म्हणाले जाणटे म्हणाले अशें आयडिया आयली एक दार उक्तें करचें तांणी तें दार उक्तें करता कोण पळय तें तो दार उक्तें केल्लो मुकलो हांगासो राजकुमार आहा म्हणून देखून रायाक बारी पसंद जालें तशेंच केलें एका त्या आरामाण्यांत त्या रावळेरांत एका मुकले दरवाट्या लागीं आनी एक दरवाटो आसलो त्या सायडीक हॉलाच्या सायडीक एक दरवाटो आसलो तो कोण पळय उक्तें करता म्हणून ताणें मस्त गुंडोवंक आनी आसलीं ल्हान ल्हान विलां आसलीं ल्हान ल्हान चक्रां आसलीं तीं गुंडोवन थोडीं नंबरां आसलीं दामून आनी पुरा आनी तें दामून उक्तें करा तुमी म्हणून देखून हे दार तुमी उक्तें करचें म्हणून थोडे आयले 5 दामले 100 दामले ताणें चिंतलें ह्या अक्षरान दामल्या तक्षण दार उक्तें जाता म्हूण थोड्यांनी नंबरां दामलीं हें व्हील गुंडयलें तें व्हील गुंडयलें 2 नंबरां दामलीं तें व्हील गुंडयलें तें चक्रां गुंडयलें हांगा 2 नंबरां दामलीं आनी पुरा करून जायते तरणाटे आयले बरे बरे तरणाटे आयले चकडांनी ट्राय करून प्रयत्न करून सोलवंत गेले कोणा वरवीं तें उक्तें करूंक जावना ताच्या उपरांत मोगाच्यानो एक थोडे बुदवंत मनीस रावले थंय तरणाटे रावले आनी ताणें प्रयत्न केले तरणाटे चले ते 20 वर्सां थावन 30 वर्सां भितरले तरणाटे रावले मस्त ट्राय केलें तांणी ट्राय केलें आनी त्या झाडा तुमचें जालें गे म्हणटाना थोडे उरले थंय आमी प्रयत्न करता रावले आनी एकलो थंय तरणाटो एका कोणशा बसोवन पळयतालो हे कालें करतात की म्हणून पळोवंक आसलो ताणें प्रयत्न करूं कांय ना एका मुल्यान तो बसोन आनी हे कालें करतात की म्हणून इतलो लोक पळयत येता मागीर तो मंत्री आयलो आनी म्हणालो जालें गे तुमचें प्रयत्न कर म्हणून पळयतना आमकां जायना आमी सोलवाले आमी पुरा गेले तूं कितें हांगा पळोवन तूं बसला तूं ट्राय करताय गे कितें गे म्हूण विचारलें ताचे लागीं देखून तो म्हणालो हांव म्हूण ट्राय करून पळयता आतां कोणी नात न्ही म्हणालो ताणें उरलें आनी पुरा करताना ताणें पळोवंत रावलो तो खंयचीं नंबरां कोण दामता आनी खंयचें व्हील खंयचें चक्रां गुंडयता म्हूण एक 25 चक्रां आसात थंय आनी नंबरां आसात तीं नंबरां गुंडयता चक्रां गुंडयचे आनी नंबरां दामीचे म्हणून चकडी एक चक्रां गुंडयता नंबरां दामतात चक्रां गुंडयता नंबरां दामतात बागी लुकतें जायना देखून वो तरणाटो म्हणालो हांव आतां प्रयत्न करता म्हणटालो मंत्री म्हणालो ये प्रयत्न कर म्हळ्यार तो आयलो ताणें खंयचीं नंबरां आपडूनात खंयचीं चक्रां ताणें आपडूनात तो आयलो बागील लोटून सोडलें अशें दामून बागील उक्तें जालें तें बागील गट्ट बसलें तितल्यान तें चक्रां गुंडोवंक नात नंबरां गुंडोवंक नात कांय नात तें लोटून उक्तें करूं उक्तें केल्या क्षण ताका भितर येलो झलो गेलो आनी ताका दुसऱ्याचो व्हडलो संभ्रम ताका तेलो आयलो राय करून आनी तो व्हडलो त्या राज्याचो व्हडलो राय जावंक तो पावलो मोगाच्यानो ताणें येराणी केल्लें पळोवन तो शिकलो हें सकडी न्हय अशें न्ही म्हणून देखून ताणें येराणी करनातलें ताणें केलें ही सक्सेसाची वाट ताणें धरली तो सक्सेस कसो सक्सेस जालो मोगाच्यानो ताणें बरें ऑब्जर्व केलें खंयचें सारकें गी म्हूण ताणें चिंतलें देखून थोडीं आमच्या समाजीन तीं आहात तीं मस्त सक्सेस जातात सक्सेस म्हळ्यार खाली आस्त आसचें न्ही हॅपिनेस आसचें बरें लायफ काडचें शांती समाधानान जिवनचें हें सक्सेस पुरा दुडवा थोड्यांनी चिंतलां बरें काम आसल्या तक्षणा बरो सांबाळ आसल्या तक्षणा आमी लायफांत सक्सेस म्हूण तें सक्सेस न्हय मोगाच्यानो कित्याक म्हळ्यार ती हांगा येवन रडटात पळय दुडू आसा घर आसा 2 घरांक काणयल्यांत फ्लॅटांक काणयल्यांत तांणी डिवोर्स जाल्यांत कळ्ळें तें सक्सेस की लायफांत हे पयशे कोणाक म्हूण तो रडटा आनी पियोवन धरलां आतां
जायत्या फाटीन चलयां तांचे कडेन पयशे आसा बरें काम आसा डायवोर्स जालां ती येवन रडटात हांगा हें पळय काल्याक म्हाका अर्थ ना भुरगीं नात म्हूण देखून म्हाका सक्सेस म्हळ्यार बरें लायफ शांती समाधानान बरो संबंद देवा लागीं आनी कुटुंबाच्या लागीं यारा लागीं संबंद ह्या संबंदांत आसलें बरें जिवीत हें नेंगी मोगाच्यानो हें नेंगी मोगाच्यानो सक्सेस पयशे आसाचे हे संबंदी बरो आसाचे शांती समाधान संतोष जॉली आसाचे लायफ हें रियल लायफ देखून थोड्यांनी हें सक्सेसफूल लायफ कशें मेळटा गी म्हूण सोदून काडलां तुमकां एक हांव एक दाखलो दितां आयल्या वारी एक हांगा जुबल्यो जालो तांणी वर्सा जुबल्यो करतात आवय बापायच्या लग्नाचो जुबल्यो म्हणून करचे तांणी हर एक वर्सा तांचे दोगांचे बर्थडे करचे तांच्या लग्नाचो उत्सव म्हणून घरा दवरतात आनी तशें संजेचें मागणें दवरतात आनी बरें एक सगळी कुटाम सांगाता मेळटा आनी आमी येता तांकां बारीक खुशी जाता तांणी आपयताना वचूंक कित्याक म्हूण सांगल्यार आवयक आनी बापायचो त्यो जुबल्यो करतात मोगाच्यान तांकां मान दितात बापायक तांचे 60 वर्सां जालीं 60 इयर्स वज्रोत्सव तांच्या लग्नाचो बेसाचो वज्रोत्सव जाला बापायक आतां 80 हे तांच्या बापायच्या 92 वर्सांचो बापाय 92 वर्सां जालीं बापायक आवयक 88 वर्सां आनी तांच्या लग्नाचो वज्रोत्सव म्हळ्यार डायमंड जुबली जाल्या बारीक दाबाजन गोवजन तांणी केल्ली ती जावन आसा आनी ताच्या उपरांत हर एक वर्सा आवय बापाय आसता म्हणसर आमी सांगाता मेळया म्हणून ताचे 2 जण पूत त्या गजान चेडवां दुवो पूत आनी दुवो तांची नांत्रां आनी पंथरां ती सगळी सांगाता मेळोवन बरें आचारान करतात हर एक वर्सा ती म्हणटात जुबल्यो म्हणटात आवय बापाय आसता तर आमी सांगाता मेळया म्हणून ती सांगाता मेळटात ह्या जुलायांत आनी हे प्रत्येक जाण 26 जुलाय तांणी दवरून काडयला ती कशी म्हण करून येतात हांगा थोडे फावटी एक पूत मिस जाता जाल्यार तो मागीर व्हिडिओ कॉलाचेर सांगाता मेळटा ताच्या कुटुंबाची कोणी हांगा आसतात हांव सगळीं आशिल्लीं आमी आशिल्लीं हांव सांगाता आमकां येपवण आशिल्लें सांजेच्या वेळार बारी बरें जालें कितली खुशी कितलो वैभव कितलें गम्मातींग करतात कितलें जॉली उलोवणें असो एमेझींग ऑसम गॅदरींग म्हणटा नात्रां तांची पंतुरां आनी सैरीं दैरीं सांगाता मेळटाना मान गौरव रेस्पेक्ट दितात ती आवय बापायक वय एक कुटाम जावन ती देवाक अर्गान दितात आवय बापायक अर्गान दितात हें भोव वाजबी निंगी मोगाचें भोव वाजबी निंगी हें 6 मिलान कितलें देवाक मानवचें निंगी मोगाचें कित्याक म्हळ्यार कित्याक तें देवाक मानवता कित्याक आमकां बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार ती तितल्या मोगान आवय बापायक मानान गौरवान मोगान उर्बेन बरोवन उपकारी मोनान आवय बापायचो दीस आचारान करतात देखून ती भुरगीं सांगाता म्हणून बापायचें आवयचें वय ती आमी विचारलें तांचे कडेन कित्याक तुमी इतलें गौरवान इतलें सगळो संभ्रम एक वर्सात करतात न्ही सांगाता मेळटात न्ही कित्याक म्हूण आवय बापाय आसता म्हणसर आमी करता बदर कित्याक म्हळ्यार आज आमी ह्या लेवलाक काडूंक तांणी कण्णवट एफर्ट केला म्हणटात प्रयत्न केला आवय बापायनी एफर्ट केला आमकां हें जिवीत हें लायफ दिचें म्हणून आमकां ह्या हंताक काडूंक ह्या लेवलाक काडूंक म्हज्या आवयन आनी बापायन काडले तांचे प्रयत्न तांचो आमी तें चिंतूंक जायना तांणी बारी एफर्ट केल्यात आमकां बारीक तांणी मिनेत केल्या तांच्या मिनेतीक तांच्या एफर्ट मिनेत तांणी काडल्या ती मिनेत आज आमी मान करता आज आमी त्या मिनेतीक गौरव दिता तांच्या एफर्टाक तांच्या मिनेतीक आमी गौरव वाडटा ह्या लेवला काडचें सुलभ न्ही फातर आमकां आमी सगळी एका लेवलाक येवंक पावल्या आज आमचे कडेन कितें आसा की ह्या आवय बापायचे एफर्ट तांणी काडलो एफर्ट तांची मिनेत म्हणटात ती देखून तांणी केल्लें बरेंपण आज आमी वळखता ही आमकां वळखूंक दुसरो अवकाश ना हें एक आमी सांगता मेळचें आमी वळखुचें पप्पा मम्मा तुमी आमकां कितले एफर्ट केल्यात कितली मिनेतीन आमकां वागयलां ह्या लेवला काडलां गी म्हणटकीत हांव आनी तांणी केल्लें बरेंपण वळखता हांव आनी डू इट बिफोर इट इज टू लेट म्हणटात ती वी हॅव टू डू इट बिफोर इट इज टू लेट म्हणून तांणी अनकॉन्शियस जावन बेड्डार पडल्या वेळार ह्या मरण जाल्ल्या आपल्या म्हाका रडोवन ती इट इज टू लेट देखून मागीर सुरसुरच्या बदल्याक टू लेट जावन सुरसुरचें हांवें करूं ना न्ही हांवें मान दिवं ना न्ही तांचो जुबल्यो करूं ना न्ही सांगाता मेळोन सुरसुरच्या बदलाक सुरसुरे नाकात रिग्रेट्स नाकात आमी सांगाता मेळोन तांचो बर्थडे करता म्हणून जायत्या फिरगजांनी मोगाच्यान परच्या मंगळारा दिता जुलायच्या 26 जायत्या फिरगजांनी सांत अन्नाचें आनी सांत जोकिम सान अन्नाचें फेस्त आचारण केलें
आमच्या आश्रमांत आमी आचारान केलें. थोडी मलगडी हाडली आमकां, आमी तांकां विश केलें. मलगडी मिसाक आयिल्ली आमी विश केलें तांकां मलगड्यांक. थोडी बोथोरीची मलगडी आयिल्ली आमच्या गोंयांत आयिल्ली. आमी तांकां मीस जाल्या उपरांत विश केलें तांकां आनी तांकां वगळचिलें. तांकां मांड बगयलो आमी, सगळ्यांनी मांड दिलो, मांड बगयलो मलगड्यांक. देखून सांता आन्ना आनी सांत जोखमीच्या फेस्ता दिसा जायत्या फिरगजांनी पोर आयतारा मलगड्यांचो दीस केलो. मंगळारा फेस्त, पूण तांणी आयतारात थोड्या फिरगजेनी तांच्या मलगड्यांचो दीस आचारान केलो. आनी आचारान करता आसतना पूण थोड्यांनी आपल्या आवय बापायक विशेष रितीनी मंगळारा दिसा आपले उपकारी मोणान तांकां दाखयलें, आपलें उपकारी मोण दाखयलें. तांणी केल्लो उपकार आटयलो काळजांत आनी भुरगीं भायल्या गांवांत आनी परत सांगात आयलीं आनी तांच्या आवय बापायचें उपकारी मोण तांणी दाखयलें. आवय बापायक तांचे एफर्ट ती वळखली, कितले कश्ट तांणी आमच्या आवय बापायनी काडल्यात. देखून ताका विशेष रितीनी उपकारी मोण तांणी दाखयलें. सांजेर एक बांगडें दवरून सांगाता मेळोवन गौरव दिवन मस्त कुटुंबांनी जायत्या कुटुंबांनी हांव आयकलें. हांगा सांगतात आमकां. देखून महान गौरव वडिलांक दिलो, प्रत्येक रितीन आचारान करून मान गौरव दिलो. एक विशेष कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या न्हू, 10 उपादेसां 4थो उपादेस सांगता आवय बापायक मान दी, तुज्या आवय बापायक मान दी. पयले 3 उपादेस देवाक, 4थो देवाचे उपादेस 3 जाल्ल्या उपरांत 4थो आवय बापायक मान दी म्हणून. नंतर देवाच्या नंतर आवय बापाय. देखून आमी मान दितना देवाक मान दिल्या उपरांत आवय बापायक मान दिचें. आवय बापायक मान दिल्यार आमी देवाक मान दिल्या बरी. देखून एफेसकारांक 2 आनी 3 श्लोक सांगता. अध्याय 6 एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 2 and 3 सेज, आवय बापायक मान दिल्यार तांची जतन खणयल्यार, उतार पर्याय तांची जतन खणयल्यार, आवय बापायक मान दिवन उतार खणयल्यार, तुमी जतन खणयल्यार तुमकां लांब हावक मेळटा. आवय बापायची तुमी जतन खणयल्यार तुमकां लांब हावक मेळटा म्हूण देव सांगता. आनी तुमचें जिवन आशिर्वादांनी भरता, तुमचें कुटाम आशिर्वादांनी भरता म्हूण. त्या देखून वडिलांक आमी मान दी जाय मोगाच्या न्हू. वडिलांक आमी मान दिचें कित्याक 3 कारणां खातीर. हांवें केदाळे म्हाका वडिलांच्या दिसा खंय मीस बेठोवंक आपोवन 2 उतरां म्हणून म्हळ्यार आमी कित्याक वडिलांक मान दिचें की म्हूण 3 कारणां बायबलाची हांवें तांच्या मुखार दवरची, तिवांजेलाची. पयलें कारण जावन आसा, पयलें रिजन टू ऑनर फादर एंड मदर. आमच्या आवय बापायक टू ऑनर आवर पेरंट्स. कित्याक म्हणून हर एक आवय बापायचे थंय दे आर फ्लॉड म्हळ्यार दोशापुरिता, दोश आसा तांचे थंय उणेंपण आसा, अस्कतकाय आसा, दोशापुरिता म्हळ्यार फ्लॉड. आमी इंग्लिशान फ्लॉड म्हणटा आमी. देखून तांचे थंय उणेंपण आसा. देखून कोणी परिपूर्ण ना. तुमचें उणेंपण म्हणणी हांव तें मानून घेता आनी म्हाका तुमकां मान दिता म्हणून आमी गौरव दिलो जाल्यार आवय बापायक आमी ती परफेक्ट न्ही, आमी परफेक्ट न्ही, कोणी परफेक्ट न्ही म्हणून आमी दाखयता. ती परफेक्ट न्ही जाल्यार आमी मान बगयता. दुसरें तांचे विणे, दुसरें कारण कितें म्हळ्यार राजांव कितें म्हळ्यार आवय बापाय उणें, तांच्या विणे. हांव जावन आसतो ना, आज हांव ह्या जाग जावन हांव आसा जाल्यार म्हज्या आवय बापायचें देणें, तांचे विणे हांव आसूंक साध्य ना. हांव कोण गी, तूं कोण गी, आमी कोण गी, आमच्या आवय बापायचें देणें हांव आसतो ना तर. देखून तांच्या द्वारे म्हाका हें जिणें मेळ्ळां, तांच्या द्वारे आवय बापाय वरवीं म्हाका जिणें मेळ्ळां. देखून हांव तांकां मान गौरव दितां. आय ऑनर देम, रेस्पेक्ट देम. तिसरें राजांव कितें म्हळ्यार गॉड चोज दे आर DNA, दे आर जीन्स इन मी. ते DNA म्हणटा हांव म्हजें जिवीत सगळें रुपीत करचें. म्हजें DNA चेन आहा म्हज्या भितर, म्हज्या जिणे भितर, म्हज्या जिवाकोशांत DNA चेन आसा. त्या चेनी प्रकार हांव चलतां, त्या बुदोवन गाय आनी म्हजें शाणेपण, म्हजी टॅलंट परत त्या चेनी भितर आहात, DNA चेन. देखून त्या खातीर म्हजे कडेन आसचें DNA म्हजें न्ही, म्हज्या आवय बापायचें. थोडी नर्सां आसात, ती कितलें बरें ती नर्सींग करतात म्हणना. कित्याक म्हळ्यार तांच्या आवय बापाय दिल्ली जिन्स, DNA तांचे थंय आसा. आनी थोडी पळय डॉक्टरां जाल्यात, थोडी टिचरां जाल्यात, थोडी ऑफिसान कितलीं हुशार काम करतात, थोडी मॅनेजरां आसात, थोडी अकावंटंट आसात, थोडी HR बार हुशार HR करतात. आनी कशें तांकां तें परा साद जालें अशें उलोवंक कामां करूंक आनी परा तांचें DNA आवय बापायन दिल्लें तितलें स्ट्रॉंग आहा. थोड्यांक लेखांत हुशार, थोड्यांक सायन्सांत हुशार, थोड्यांक नर्सिंगांत, थोडी मेडिकलांत आनी थोडी इंजिनियरिंगांत आनी नाना त्या एकावंट्सांत टिचर जावन तांकां DNA पुरो तांचे DNA खंय जावन येयली, थाल्यांत खंय जावन येयली, त्या जिन्सांत DNA तावन. हें DNA कोणें दिलें? आवय बापायन दिलें. देखून किर्तन
139 वर्स 13 and 16 कीर्तन 130:9 13 श्लोक सांगता आनी 16 सांगता आवयच्या गर्भांत म्हाका आसतना तुवें म्हाका विणलोय म्हाका रुपीत केलोय आवयच्या गर्भांत हांव अचानक एक्सिडेंट न्ही हांव एक एक्सिडेंट खंय जावन आयिल्लो न्ही अचानक देवान आयिल्लो न्ही आवयच्या गर्भांत म्हाका रुपीत केलें देवान म्हणून जाय जाल्लें DNA पुरा घालून हांव मुखार कितें जायचें म्हणून म्हाका रुपीत केलें लेखांत हुशार गी सायन्सांत हुशार गी इंग्लिशांत हुशार गी एकावंट्सांत हुशार गी आनी नर्सिंगांत मेडिकलांत इंजिनियरिंगांत खंयच्या हुशार तेणें म्हज्या DNAंत देवान घालें म्हणून हांव अचानक जावना देवान आवयच्या गर्भांत रुपीत केलो तुजे आवय बापाय देवान तुका दिल्लें एक वर्तें देणें ताणें विंचलां देखून हांवें म्हाका इंता आवय बापाय जाय तिंता आवय म्हाका विंचूंक साथ देना हांवें विंचलें न्ही देवान विंचोणी केल्या ती विंचोणी देवान केल्या देखून दुसऱ्यांक विंचलें तर म्हजी आवय जावन म्हज्या आवय बापाय न्ही दुसऱ्यांक विंचलें जाल्यार हाची दुसरेन तूं म्हज्या आवय बापायन जाल्लें जाल्यार हांव ह्या तरान आसतो ना दुसरो कोतेंग आसतालो हांव सायन्स आनी मॅथ्सांत हुशार नासलो जातो ना म्हाका सायन्सान शिकोवंक इस्कॉलान प्रिंसिपल बेंगलोर आनी ब्रह्मावार आनी चिकमंगळूर अशें वेगवेगळे इस्कॉलान शिकोवंक सेमिनारीन शिकोवंक आनी परत जातें ना तें म्हजें देणें आसतें ना म्हजी इंत आवय बापाय देवान विंचून दिल्ल्यांत हांव ह्या रुपीत ह्या तरान रुपी जालो हें टॅलंटां म्हाका देवान दिल्लीं हांव आवय बापायक म्हज्या विंचून देवान म्हाका रुपीत करनातलें जाल्यार नॉट टू बी एक्झॅक्ट you will be different हांव दुसरोन you will not be exact you हांव वचोन आसतो ना हांव दुसरोंत जावन आसतालो देखून आवय बापायक विसरल्या बरवीं देखून म्हाका तें तीन तरांचे संबंध आमी आमच्या पेरंटा लागीं वडिलां लागीं आमी गौरव दिताना दवरूंक आनी जे तीन संबंध आसात तीन संबंद दवरी तीन हंताच्या संबंधांत तीन तरांचे संबंध आमी हर एकलो मनीस तीन तरांचे संबंध वडिलां लागीं आसा करता आनी तांकां गौरव दिता पयलो संबंध बाळपणाचो संबंध भुरग्यापणाचो संबंध बाळपणार वो तांकां आमी गौरव दाखोवन बाळपणार आमी कसो संबंध दवरून तांकां गौरव दिता हांव तांकां विधेय जावन ओबिडियंट बाळपणार ल्हान भुरगीं आसतना आवय बापायक आमी विधेय जाल्यार तांचे लागीं आमी आपुरबायेचो संबंध दवरल्या बरी देखून बाळपणार विधेय जायचे जेजू नाजरेताक आयलो 12 वर्सांच्या प्रायर तो नाजरेताक आयलो आनी तो आवय बापायक काल जावन जियेलो म्हणून विधेय जावन जियेलो दुसरें कांय बरोवना जेजून कितली अजापांक केल्ली कोण ना ती बरोवनात आनी खंयच्या तरान मागणी केल्ली कोण ना आनी जेजू कसो जियेलो कोलीन टॅलंट आसली कितले बूक ताणें धर्मशास्त्री कितलीं सवालां विचारलीं कांय बरोवना एकच बरयलां ताच्या बाळपणाच्या विशयान एकच जेजू विधेय जालो जीजस वॉज ओबिडियंट टू हिज फादर एंड मदर देखून मोगाचे 12 वर्सांच्या पयल्या भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जायचे विधेय म्हळ्यार बस म्हळ्यार बसाचे उठ म्हळ्यार वचाचे वस म्हळ्यार वसाचे राव म्हळ्यार रावचे भुरग्यांक वचनाका म्हळ्यार येतांत बसनाका म्हळ्यार बसतांत तशें म्हळ्यार विधेय जालो जावना म्हूण अर्थ देखून 7व्या हांव प्रिंसिपल आसतना 7व्या क्लासीच्या पयलें 12 वर्सां सकयलीं भुरगीं 3.5 हांव 12 वर्सां पर्यंत ती 7व्या क्लासींत आसतात त्या भुरग्यांक आमी विधेय जायचे ओबिडियंट उठ म्हणटान उठ बस म्हणटान बस आमी ट्रेनींग करतले हांव कोणूच भुरगो आमच्या इस्कॉलांत तांणी ताच्या वांगडा विधेय जायनासतना उलटो गेल्लो ना देखून आमच्या इस्कॉलांत आवय बापाय फुल्ल भुरगीं 2,500 भुरगीं आहलीं बेंगलोरांत सेंट एंड्रॉ स्कूल विजयनगरांत 2,500 कोणी घालचें भुरग्यांक हाडून कितलो देखून थोडे फावटी म्हाका ऑफिसान बसोवंक जायनासलें व्हडल्यांचे हे रेकमेंडेशन लेटर हाडून येतले व्हडल्या मिनिस्टराचे आनी पुरा ती जागोत ना इस्कॉलांत कित्याक म्हळ्यार 7वे म्हणसर आमी ओबिडियंट भुरग्यांनी एकच तांचे ते टिचर हाडावे सांगचे म्हाका ओबिडियंट जाय भुरग्यांक म्हणून मागीर 8वी 9वी 10वेंत ना आमी ओबिडियंट्सांक तितलें विधेयपणाक वस्तू दिनातलें हांव एका क्लासींत हांव ती भुरगीं आमचींत भुरगीं भायर तावन आयलें आमी काणयनातलें कित्याक म्हळ्यार ती कुचोंबावळ थंय काडिल्लीं भुरग्यांक उपाद करतात आमी काणयनातलें हांव दुसऱ्या भुरग्यांक खंय ऑफिसर भुरगीं जाल्यार मात हें दुसऱ्या इस्कॉलांत गलाटो नाटल्या भुरग्यांक सदांच आमी काणयनातलें हांव म्हळ्यार तांचे ती ओबिडियन्स ना म्हणून आनी काणयल्यारय आवय बापायनी आमकां बरोवन दिचें ती ओबिडियंट जाय आसतात म्हणून नाजाल्यार हांव जबाबदार तांणी जबाबदार म्हणून बरोवन दिचें देखून बरोवन काणयतालो तांच्या अक्षरांनी देखून बाळपणाचेर गरज मोगाच्या तुमच्या भुरग्यांनी विधेय जाल्या जाल्यार तुमच्या भुरग्यांची जिणी हायली सक्सेसफूल देखून 12 वर्सां पर्यंत तांणी तुमकां विधेय तेजे ओबिडियंट जायचें देखून मस्त भुरग्यांक कावन्सिलींग हाडटात ओबिडियंस ना म्हणून एकल्या भुरग्याक समके लक्षणां इस्कॉलांत हांव थंय व्हरा म्हूण धाडटात आनी मस्त पेरंट्सांक धाडटात हांगा तांकां विधेय जाल्ल्या सो आमी सोडिना आमकां वता कितें उलयचें कालें क्रिजें भुरग्यां कडेन अर्द्या घंट्या भितर तें विधेय जावच्या बरें पळयता हांव आवय कडेन सांगता दनीर बस म्हूण चोरको बसतात
कितली आवय बापाय दोळ्यांक तुवालो दवर रडली आनी तांकां गारो इतलो ऊस सांबाळ करचो आवयक मारुल्लो आतां उठ म्हळ्यार उठ्ठा धरणीर बस म्हळ्यार बसता बस म्हळ्यार येता दिमी घाल म्हळ्यार दिमी घालता तितून करता आमी तुमच्या भुरग्यांक हांगा हाडल्यार कितलो सांबाळ भुरगो जाल्यार म्हाका साध्य आसा देवान कृपा दिली आमकां देखून मगाच्या न्हू तांणी सांगली नियमां पाळण आवय बापायंची नियमां पाळचे ल्हान भुरग्यांनी पाळीचे आवय बापाय कहली नियमां वचनाका मोबायल आपण नाका म्हळ्यार भुरग्यांक आपण नजो 12 वर्सां पर्यंत इन्स्ट्रक्शन तांणी दिले फॉलो द इन्स्ट्रक्शन तांणी दिले नियमां पाळीचे तांणी सांगिल्लें कर दाखयचें तांणी सांगिल्लें करचें मागीर मार्गदर्शन दिल्लें पाळीचें थंय मार्गदर्शन गायडन्स दितात डिरेक्शन दितात तें तांणी पाळीचें मार्गदर्शन पाळीचें त्या दाळा ल्हान भुरगीं जावन देवाक मान दितात आवयक मान दिवन तीं भुरगीं जियेतात तांची जिणी नंदनफूल जाता सक्सेसफूल जाता देखून तुका सक्सेसफूल जाय तर ऑनर युअर फादर एंड मदर आनी आमकां इस्कॉलान सांगतली दोतोरनेंत 3 गौरव दिचे तेगांक गौरव दिचे 3 ऑथॉरिटी आहात 3 अधिकार आसत आमच्या समाजींत आहात तांकां कुटुंबांत आवय बापाय मान दी तुका सक्सेसफूल जिणी जाय जाल्यार फुडें सक्सेसफूल जायचें जाल्यार पयलें तुज्या आवय बापायक मान दी कुटुंबांत आवय बापाय मान दी इगर्जेंत तुज्या ते विगाराक याजाकांक मान दी प्रिस्टांक मान दी इन द सोसायटी गव्हर्मेंटाक मान दी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक मान दी ह्या 3 ऑथॉरिटीक मान दिल्यार तुजें जिणी सक्सेसफूल मगाच्या न्हू ह्या 3 संबंधांत पयलो संबंध जालो पयले आमी टिनेज हें बाळपणाचो कशें घेवन बाळपणार आमी विदेय जावन जालें दुसरें मगाच्या न्हू दुसरो संबंध कितें म्हळ्यार टिनेज म्हळ्यार 13 to 19 त्या टिनेज म्हणटात त्या टिनेजार मगाच्या न्हू टिनेजार 2 रितींनी आमी गौरव दिता 2 रितींनी येता आमच्या आवय बापायक गौरव दिवचो कसो टिनेजार कसो म्हळ्यार 2 रितींचो गौरव आमी दिता 2 रितींनी गौरव दिता एक तांकां रेस्पेक्ट दिवन लेवी शास्त्र सांगता अध्याय 19 श्लोक 3 93 सांगता फादर अँड मदर ऑनर युअर फादर अँड मदर म्हूण सांगता लेवी शास्त्र देखून कशें घे म्हूण एक रेस्पेक्ट दिवन रेस्पेक्ट युअर फादर अँड मदर ऑनर दे म्हणून दुसरें बाय लिसनींग आयका तांकां वय ती मस्त बुदवंत वडिलां तांणी जणवाय जावन कणयल्या बापय मस्त बुदवंत आवयक तिचे मस्त एक्सपिरियन्स आसा देखून बापायचें एडवायस आयको तो बुदवंत देखून तो काय मार्गदर्शन एडवायस आयको कित्याक म्हळ्यार ताका जणवाय आसा म्हणून पळयत पडटा सांगता आनी आवयक तिका एक्सपिरियन्स आसा कश्टां दुखांनी ती जिणी मुंदरसून तिका मस्त एक्सपिरियन्स आसा आवयचे एक्सपिरियन्स आयको म्हणून प्रवर्ब मुनयांच्या ग्रंथान प्रवर्ब चॅप्टर 13 वर्स 1 लेविटिकस 19 वर्स 3 जालें आतां प्रवर्ब 13:1 सांगता काय म्हळ्यार आवय बापायक आयको मान दी म्हणून गौरव दी एक्सेप्टींग देम एज दे आर थंय कशें आसा तशेंच आवय म्हजी आवय आणखी बुदवंत जावना म्हजी आवय हांव घरच्यांक कामात करतली तिणें टिचर जाय जालें डॉक्टर जाय जालें तें जाय जालें देखून हांव मान दिना म्हणूंक जायना ती कशी आतां आसा तशी तूं मान दी तेशेंत करून तुका ह्या रितीर हाडलां तुका ह्या समाजीत तुका दाखतेर केला ती दाखतेर जावन तुवें म्हजी आवय नर्स न्ही ती नर्स न्ही जाल्यार तुका नर्स केलां म्हजी आवय टिचर न्ही तुजी आवय न्ही जाल्यार तुका टिचर केलां तिणें तिच्या एक्सपिरियन्सान तिणें कश्टान प्रयत्न करून तुका टिचर केलां म्हजी आवय इंजिनियर न्ही ती इंजिनियर न्ही जाल्यार तूं इंजिनियर केलां तुका देखून तुज्या आवय बापाय मान दी ती कशी आसा तशेंच आसूं दी तें जाय जालें म्हण तिका दुखय नाका वय देखून मगाच्या न्हू एकूच स्टोरया वडिलांक ऑनर रेस्पेक्ट दिचे आनी लिसन टू देम ह्या प्रायर टिनेजीच्या प्रायर भुरगीं तिका उसांबळ जावचें न्ही PUC तशें भुरगीं बारीक कंट्रोल करून कश्ट म्हणून आमी प्रिंसिपालर म्हळ्यार आमी प्रिंसिपल सांगता मेळटाना सगळीं प्रिंसिपलांनी सारचें आनी म्हजे कडेन सवालां करची आमकां प्रिंसिपलाचें मिटींग आसतालें PUCचें आसतना ताचो SLC आनी PUC जाताना वचोंक आहलें आनी PUCचें आमकां बारीक हँडल करूंक कश्ट जाता म्हणून वय मीशे बन्नाक देश थोजीशे म्हणटात तशें म्हणटात तुळुये भाशेंत आनी एरूक ताडगना मारक ताडगना म्हणून शिंग कोरजुता देखून खंय वचून गोश्टूंचें तें म्हणून शिंग रुखा गे खंय गे म्हणून तशें उलोवचें आमी आयकलां कित्याक म्हळ्यार ती कशें आनी टिनेजीच्या आवय बापायन सांगिल्लें आयकाचें म्हण देवाचें उतार सांगता लिसन टू देम ह्या रितीन तूं गौरव दाखयताय दुसरें आवय बापायक तोंडान चॉकलेटां घाल्लीं ताणें सांगिल्लें आयकून गौरव दिवचो आनी तांकां रेस्पेक्ट दिवन तांकां मान करचो तुवें तांची उतरां तुज्या काळजान तुजें तांची उतरां आयक आनी लॉक इन युअर हार्ट लॉक देम तांची उतरां काळजा भितर दवर बीग घाल म्हूण सांगलां
देवाचे उता सांगता देवार इन्स्ट्रक्शन कीप आनी देर इन्स्ट्रक्शन लीड तांचे खंयल्यान तुका मार्गदर्शन दितात तें तुका सोलोवन दी म्हण देवाचे उतार सांगता. देखून मोगाचें न्हू दुसरें जालें. तिसरें एज ए एडल्ट तरणाटो जावन तुवें कशें आवय बापाय मान दिवचो तरणाटो जावन. आतां बाळपणार कळ्ळें बाळपणार आवय बापायक गौरव दिवचो तांकां ओबिडियंट जावन आनी ताचे उपरांत टिनेजरांनी आवय बापाय मान दिवचो तांची उतरां आयकून तांकां गौरव दिवन मान दिवन. आनी तिसरें एज ए एडल्ट तरणाटो जावन तरणाटो म्हळ्यार 20 वर्सां तावन 40 वर्सां पर्यंत ताका तरणाटो 20 वर्सां तावन 40 या 50 वर्सां भितर आवय बापाय गौरव दिवचें एप्रिशिएट करून तांकां प्रशंसा करीत तुवें. देखून कोण पळय 20 वर्सांची तावन 50 वर्सां भितरलीं आसात 20 वर्सां तावन 60 वर्सां भितरलीं तीन तरणाटी 20 तावन 20 to 60 ह्या 40 वर्सांचे प्रायेचे 40 वर्सांनी आवय बापायक मान दिवचो म्हळ्यार आमी भुरग्यांनी मान दिवचो म्हळ्यार तांकां एप्रिशिएट करचें. देखून देवाचे उतर प्रोव्हर्ब्स सांगता चॅप्टर 23 वर्स 22 प्रोव्हर्ब्स मुनियाच्या ग्रंथान 23:22 सांगता वॉट टू एप्रिशिएट आवय बापायक कसो मान दिजे गे म्हूण सांगता. वॉट एप्रिशिएट करचें प्रशंसा करचें एप्रिशिएट देर एफर्ट. तांणी तुज्या खातीर मस्त एफर्ट काडलेल्यात आवय बापायनी देखून ताका प्रशंसा कर. ताणें काडिल्ले एफर्ट प्रशंसा कर. हाळे पयर तांणी जुलायच्या 26 एक गेट टुगेदर दवरलें घरा सांजेर मागणें आमी केलें कंथारांनी मुळी आनी बरें मागणें केलें अर्द्या घंट्याचें मागणें आमकां करूंक सांगिल्लें 7 to 7:30 7:30 जेवण सुरू जालें. स्टार्टर बरें स्टार्टर घरात केलें भुरग्यांनी मेळोन एक परंपरा नासतली घरात रांदप तांणी वेगवेगळ्या तरांचें पुरा एक बऱ्या रांदप्याक आपयलें हॉटेलांत 5 स्टार हॉटेलांत आहा ताकाय आपयलें आनी थोडें कर सांगाताक घालून बरें आनी पुरा ताका खातर दिवचें ताणें करचें. देखून मोगाच्या न्हू प्रशंसा करचें तुमी देखून एप्रिशिएट करचें म्हळ्यार तांचे एफर्ट तांचे प्रयत्न तांणी केल्ली मिनेत आतां उडासाकण एप्रिशिएट केल्यार तितू ताणें तुमी आवय बापायक दिवचो मान व्हरतो गौरव. पेरंटींग इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आमकां सगळ्यांक कळटा पेरंटींग इज डिफिकल्ट. आवय बापायन पालन पोशण करचें पेरंटींग करचें बस्तू कश्टांचें टायम कन्ज्युमींग कितलो वेळ दिल्यार पावना. तूं नासल्यार तांचें आवय बापायचें लायफ आनीक इजी आसतें जालें. हांवें चिंतचें हांव जल्मान वतलो जाल्यार म्हज्या आवय बापायक इल्लें कश्ट उणें जातलें म्हूण इतल्या जाणां भुरग्यांक. देखून आमी एरेकडेन चिंतचें बरें हांव नासलो जाल्यार तांचें लायफ आनी इल्लें इजी जातालें आनी म्हाका साखरी करूंक कितले कश्ट तांकां. देखून तूं जाल्ल्या नंतर तांचे केस धवे जाले कितल्या जाणांचे केस धवे जाल्ले तूं जल्मले उपरांत तुजी साखरी करतना तांचे केस धवे जाले. देखून तांणी काडली वावंट तांची मिनेत एप्रिशिएट कर. दुसरें एप्रिशिएट कर काल म्हळ्यार मोगाचें न्हू दुसरें एप्रिशिएट करचें आमी तांचो सॅक्रिफीस एप्रिशिएट द्या सॅक्रिफायस तांची प्रशंसा करीजे तांचो सॅक्रिफायस तांची सगळी जोड तुका करशिल्ल्या. थोडीं भुरगीं तो चड शिकाप तुज्या भुरग्यांक चड शिकाप दिलां तुमकां वस्तू दिलां खाणा जेवणाक दिलां पोटाक दिलां. देखून तांणी करशिल्ल्यात तांचो दुडू पुरो तूं करशिल्ल्यात. थोडीं आवय बापाय भुरग्यांक करशिनात. आपणाक नायस थिंग जाय म्हाका बरी वस्तू जाय आय वॉन्ट नायस थिंग आय वॉन्ट नायस सारी नायस बॅग आय वॉन्ट टू नायस पिकनीक दीस इयर म्हणून तशें पुरा तीं दिनात. पूण थोडीं आवय बापाय जायतीं आवय बापाय भुरग्यांक तांकां कांय ना भुरग्यांक सगळें दितात. थोड्यांक माय कॅरियर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन यू म्हणून माय करियर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन माय किड्स म्हणटात. म्हज्या भुरग्यांचें की म्हजें काम म्हाका मुख्य म्हणटात. पूण थोडीं आवय बापाय गळोवन कश्ट घालून भुरग्यांक अभिवृद्धी करतात. पूण तुज्या आवय बापायनी तांचो दुडू तुज्या शिकपाक तुज्या खाणा जेवणाक तुज्या वस्त्राक तुज्या वाणो तुज्या गरजांक तांणी दिला. देखून आमच्या जिणेंत 4 स्टेज आसात मोगाच्या न्हू 4 स्टेजीस आसात आमच्या जिणेंत आसात. पयली स्टेज आमी बाळपणार आमी एकता आमी सांताक पातयेता सांता नीज म्हूण पातयेता सांता फाटल्यान धांवता. आमी ल्हान आसतना सांताचो वेस घालून क्रिस्मस वेळार सांता क्लॉज म्हूण धांवतले. मागीर टिनेज ते 12 वर्सां तावन 20 वर्सां म्हणसर ती टिनेजाक सांताक लायक करनात. ती त्या स्टेजीर कोणी लायक करना. आय डोंट बिलीव सांता म्हणून पातयेना. मागीर एडल्ट जाताना म्हळ्यार 20 वर्सां तावन 60 वर्सां म्हणसर आमी सांताचो वेस घालता. थोडे फावटी तिके प्रायमंतांनी सांताक घाल्यार तांणी मेटांक काडटाना सांतान काडल्या ब्रीत काडटात. देखून प्रायमंतांनी 20 to 60 वर्सांनी आमी सांता ब्रीत प्ले करता नाचता प्ले करता सांता ब्रीत करता हें तिसरें.
सवते आमचे जिनी मनशाची जिनी सवते म्हळ्यार आमींत सांता जाता वेस गलीजे म्हणना आमी सोलतना अशें सोलतना बागोवन सोलतना आमची गत सांता बरीत जाता म्हातारी जाता देखून हे 4 अंता आमच्या जिणेंत अंत आसात पयलीं आमी सांताक पातयेता येता सांता बरी फाटल्यान दोन एप्रिशिएट करता दुसरी स्टेज कितें म्हळ्यार आमी सांताक पातयेवंक पातयना तिसरी आमींत सांता बरी वेस घालता वेस घालून सांता बरी चॉकलेट आनी वांटून आनी परत येता आनी सवते निमाणे आमी वेस घालीजे म्हणना आमचे केस धवे जातात खाट धवें जाता सोलोवंक जायना मेटांगट्टान कुंटावन आमींत सांताक क्लॉज जाता शाबी जाता देखून मोगाच्यानो मुनयांच्या ग्रंथांत 20 आनी 3 अध्याय 25 20 आनी 3 अध्याय 45 श्लोक सांगता गिव युअर पेरेंट्स जॉय तांकां जाय जालो संतोष तूं तांकां दी आनंद तांकां दी उल्हास कर तांकां तुज्या बऱ्या तुज्या आवय बापायक देखून फॉर युअर विजडम तुका तांणी दिल्ल्या फॉर देअर विजडम तांणी दिल्ल्या जाणवाये खातीर तांचे राष्ट्रीय जाणवाये खातीर तांकां संतोष दी म्हणून मोगाच्यानो सवतें जावन आसा वॅल्यू दी तुज्या पेरंट्सांक वॅल्यू दी एस्टीम दी हाय एस्टीम दी तांकां पळोवंक जाय तुजे लागीं तुजेर तांणी इम्पॅक्ट केला गी तांणी प्रभाव घाला गी तांणी जर तर तुका मोग घाला तांणी प्रभाव घाला तुजेर तांणी इन्फ्लुयन्स केला जाल्यार तूं आतां तांकां विसरनाय तूं तांचो मोग करताय तें पळोवंक जाय भुरग्यांक जे म्हजो प्रभाव पडला गी ह्या म्हज्या विशयान भुरग्यांक हांवें पडोवन वचना गी म्हूण देखून भुरग्यांक तांकां तांचेर तुजें इम्पॅक्ट केला गी म्हणून फुडें गुरलेली पळोवंक जाय देखून बाप्पा मम्मा तुवें म्हाका इम्पॅक्ट केलाय म्हणून रेकग्नायज कर रेगुलरली एफर्म कर वय पप्पा तुवें केल्ल्यान आज हांव हांगा पावलां तूं आसल्यान दुसरो कोणीय पप्पा जालो जाल्यार ह्या स्थितीर आसचो ना म्हणून तूं रेकग्नायज कर तांचे एफर्ट रेकग्नायज कर वळखो तांणी कितें मिनेत वळखो तांचो सॅक्रिफायस वळखो तांचो त्याग मोग वळखो एक कॉल कर कशें वळखताय तूं एक कॉल कर फोनाचेर उलय आसय ताका वळखो ताका कितलीं आवय बापाय फोन दवरल्या उपरांत दुखानी आसात आमी घरा बसून आसतना अमेरिकात आवन गी गल्फात आवन गी युरोपात आवन गी ऑस्ट्रेलियात आवन गी न्यूझिलंडात आवन गी फोनां येतात फोनां आयिल्ल्या क्षणान फोन दवरल्या तक्षण रडतात तीं दुखां पुसतात तशें आमचेर उलयतना कॉल केलें एफर्म जालें संतोशाचें दुखां तांचो सॅक्रिफायस वळखलो तांचे एफर्ट तुमी वळखलें तांची मिनेत तूं वळखलें म्हूण कितलो संतोश तांकां देखून तूं विश करतना बर्थडेक विश करतना गूड मॉर्निंग म्हणून विश करतना तूं तांकां वळखताय आनी एप्रिशिएट करताय आनी एक एप्रिशिएट करची वाट मोगाच्यानो तूं तांकां एप्रिशिएट करताय तांकां कवल्यो गरजो तो दिताय कितल्या जाणांनी मोगाच्यान आमी सांगिल्लें हे कामाचें दवरा पळय तांकां जायना म्हणल्याच्यान तांणी भुरग्यांनी सांगाता मेळोवन हे कामाच्याक दवरलां थोडीं 20,000 दितात एलनबाईच्या दुवेन 24,000 दिवन एक बरें टिकाव तेंच जाय दुसरें जायना देखून ते म्हणटा म्हाका 24,000 दुसऱ्या कडेन दितात म्हणून देखून ही भुरगीं सांगाता मेळोवन दुबाय आसा ती 24,000 दिवन आवयक पळोवंक आनी तांणी त्या कामाच्याक दवरलां तें कितलें मोग करता तिणें सांगिल्लें परत घर पळयचें तिका घर नितळ जायचें हर एक दिसा तें बाल म्हणजे कितलें कामाचें हुशार ताका म्हयन्याक 24,000 दितात आनी तें घरांत आसा जेवण आनी पुरो वचो बरें रांदता आनी पुरा तांच्या घरा येताना बारीक कापी पेल्यार सुक्कू जाता त्या खातीर भुरग्यांनी सांगता म्हणून तेंत म्हणून मागीर आमी सांगलें एक 15,000 हांव दवरता की भुरगीं म्हणालीं नाका पावता 10,000 दुसरी म्हणाली तांकां हें कर दवरता मागीर आमी सांगलें हाडलेली मनशां म्हणटा तांचे कडेन जण नाका पावता मम्माक हें तर लायक न्हय 10,000 एक्स्ट्रा गेल्यार रोडणी म्हणून तांणी ताकाच दवरलां देखून आवय बापायक थोड्यांनी तांच्या घरांत आसात मोगाच्यान एका क्रिसमस आमी गेल्ल्या स्टार बांदूंक कोणी ना ती रडटा भुरगीं पुरो व्हडलीं शिकयलीं कितल्या व्हडल्या कामार आसात खंयचे व्हडली व्हडली इंजिनियरां जावन पुरा परगांवता घरा कोणी नात तिका 86 आनी तो 91 असो बापूय बेड्डार आसा ताचे कालें बोट कातरलां आमकां शेजाराडे सांगून मागण्यांक तो पदराप जायचे म्हूण तांणी टीव्ही घालतात आमचे टीव्हीर आमकां पळयतात तीं घालून येतात तीं भुरगीं घालून येतात मागीर तांणी नंबर पळोवन फोन करून आमकां आपयलें देखून आमी गेले क्रिसमसाक स्टार बांदूंक कोणी ना म्हूण पयलीं आमी शेजाराडे सांगून तांचें घर नितळ करयलें धुळान बसल्या भायर आसात तांचे भुरगीं व्हडलीं व्हडलीं आनी पुरो आसात पूण आवय बापायची गत पळया मोगाच्यान आवय बापायची गत पळया एक कामां जावन दवरल्यार पुरो जालें थोडीं आमी म्हणटात आमी होम फॉर दी एजिडान दवरना घरांत कामां जावन बरें कामां बरो सांबाळ दिवन दवरल्यार कामाची रावतात बरें करून पळयतात हीं भायर आसात कहली जतन करून येतात तांकां बेसांव मेळटा न्ही थोडे फावटी म्हज्या पुताक काम मेळोना प्रमोशन मेळोना मागा म्हूण भायर तर मेळटात एक हांवें कुमसार जावंक तांचे कडेन फोनार तूं कुमसार जावन तयार करूं सांगचें आनी कुमसारांत जाताना विचारचें तुज्या आवय बापायची मलगडी आसतना तुवें साखरी केल्या की
तांकां वळखलांगी तांकां एप्रिशिएट केलांगी देव म्हणटा तुजें म्हजें बेसांवान तुका दरबस्त मेळाजें जाल्यार हांव बापाय मान दी म्हणून देखून आमी सारचें तुज्या भुरग्यांक नातरांक प्रमोशन मेळना जाल्यार तुज्या आवय बापायक तुवें वळखलांगी तांचे एफर्ट तांची मिनेत तांकां गौरव दिलाय तांकां प्रोवायड केलांगी तुवें पर तांच्या गरजांक वस्तू हाडिलाय तुवें वस्तू हाडिल्यो तांकां वखदां खाणां जेवण पिवण पांगरूंक वस्तूर तुवें दिलांगी तांकां फोन करून क्रिस्मसान वीश करताय सदांय उलयताय तूं तांकां प्रोवायड करताय तांच्या गरजांक पूर्ण करताय एक घडीभर चिंतून पळय पयलें तांणी तुका प्रोवायड केलां तांणी तुका देवेर प्रोवायडींग यू देवेर प्रोवायडींग जाय जाल्यार पुरा तुका दिवन ह्या अंताच्या लेवलार तुका पायलां आतां तुवें तांकां प्रोवायड करचें तें करिना जाल्यार देवा मुखार तूं सुखीदार जाताय तेचे नियम मोडुल्लो सुखीदार तूं जाताय देखून ऑनर गॉड बाय ऑनरिंग पेरंट एप्रिशिएट बाय गिवींग टायम टू देम देखून समटायम्स यू आर कॅरींग अनफिनिश्ड जॉब यू आर कॅरींग अनफिनिश्ड जॉब म्हूण थोडे फावटी म्हाका आमकां मस्तू जाणां सांगतात पापायन तशें केल्लें मम्मान अशें म्हणलें आवयन म्हाका अशें म्हणलें अनफिनिश्ड जॉब तें तुवें जॉब सेटल करचें जालें तांणी खालें म्हणलें काळजांत वयता इतलीं वर्सां वोवन हर्ट फिलींग दुखी तुज्या काळजांत वयताय दॅट टेक ऑन देअर पळय गी नाव दॅट इज नॉट फेअर ऑनर युअर पेरंट्स बाय ऑनरिंग बाय बिईंग ऑनेस्ट विथ युअर पेरंट्स तांणी केलें जाल्यार वळखो तांणी केल्लें सॅक्रिफीस वळखो डू इट बिफोर इट इज टू लेट कुर्सा सयत जेजू न्हू जेजूतान आमी शिकया जेजू निमाणे कुर्सार सगळो घायला सगळी कूड ताची पापसून घाल्या माराणी त्याच्या दोळ्यांक तकलेर दवरलो कांठ्याचो मुकुट दोळ्यांक तो पूण एक दोळो तसो पट्टू जाल्लो खंय आनी ताचें नाक फुटोवन गेल्लें ओमतें पडोवन आतां बांदिल्लें ताच्या कुर्सा पडटाना धरणीर पडटाना नाक तकली म्हूण नाक फुट्टुल्लें रक्तान भिजूल्लो वळवळटालो कुर्सार प्राण सोडच्या पयलें तो जुवांक पळयता आनी आपल्या आवयक तें पळयता जुवांक सांगता जुवांव ही तुजी आवय आसता हांव तिची जतन खाणें म्हूण आनी जुवांव त्या दिसता हांव तिची जतन खाणेली जेजून ताच्या आवयक निमाण्या घडयेर त्या वळवळटां समेत त्याने मान दिलो आवयक आवयची जतन खाणेली ही ऑनर्ड हीज मादर हीज पेरंट हीज मादर जेजून ताच्या आवयची जतन घेतली कॅर काणयलें ऑनर गॉड बाय ऑनरिंग युअर पेरंट जर जेजून सर्गसंवसाराच्या दनयान सोमयान आमच्या सोडोनदारान ताच्या आवयची जतन घणयली जाल्यार हांवें कितें केलें तुमी करा म्हणटा जेजू जशें हांवें कितें केलें तुमी करा म्हूण देखून आमी आवय बापायची जतन खणया डू इट नाव बिफोर इट इज टू लेट आमेन सरस्परा देवा हर एक आमच्या भाव भयणींचेर आशिर्वाद घाल हर एक आमच्या मालगड्यांचेर तुजो काकुळटीचो आशिर्वाद घाल तांचेर तुजें बेसांव घाल तांकां आशिर्वाद दी उतार फ्रायर तांणी काडले कश्ट भुरग्यांनी वळखून तांणी काडली मिनेत वळखून तांकां जाय जाल्लें प्रोवायड करूंक ह्या उतार फ्रायर तांकां जाय जाल्लें दिवन प्रत्येक जावन एक बरें कामाचें मनीस तांकां तेंची सेवा करूंक दिवन तांच्या हर एकल्यानी तांच्या आवय बापायची जतन करची कृपा तूं दी तांकां बरें काम बरो सांबाळ दिल्यार तांतलो इल्लो वांटो आवय बापाय दिवन तांच्या आवय बापायची साखरी करूंक जतन काडून तो कृपा दी आवय बापायचें कॅर काडूंक कृपा दी आवय बापायक टायम दिवंक कृपा दी तांचे कांय एप्रिशिएट करूंक तांणी केलें सॅक्रिफीस तांणी केली मिनत एप्रिशिएट करून तांकां कृपा दी आनी तूं तांकां हर एकल्यांक आशिर्वादीत कर जो जे त्या रास करताय सत्नाच्या सत्नाक आमेन प्रेज द लॉर्ड दिव्यवाणी